तर आज आम्ही हांगासर लोक जमल्या एक पयर पेपराचेर एक नोटीस येयली की कारखानो बंद करपाचो, लायट तोडपाची अशी म्हणून अकस्मात नोटीस येयली आनी आमकां न कळना हें सगळें जाल्लें आसा। तेन्ना आयज कितें करचें सद्या प्रसंग येयलो शेतकऱ्यांचे, कित्याक आमचो ऊसाचें पीक थंय वाडलेलें आसा। कितें जालें आमी फक्त ऊसाचेर आमी कितलेशे शेतकरी आमचे पोट भरलेलें आसा, जगता आमी तेजेर आनी आमकां खंयच पर्याय ना। दुसरें म्हणचें जाल्यार पीक आमकां म्हणचें जाल्यार आमकां फाटीं कृष्णमुर्तीन आमकां हें दिल्लें कित्याक फॅक्टरी दुसरे कडेन खंय तरी डायवर्ट करुया, क्रॉप डायवर्ट करुया अशें म्हणून आमी म्हटलें तेका ना जावचें ना। तेन्ना आमकां कितेंय जर केलें जाल्यार आमकां ऊसाचो एकूच पर्याय आसा, आमकां ऊसा हितून आमकां फायदो आसा म्हटलें। आनी हें ऊस एक कॅश क्रॉप आनी ऊसाचे पासून आमकां ऑक्सिजन मेळटा आनी हांगासर बाकीचे फॅक्टरी आसात तेंचे कितलेशे हांगासर नॅगेटिव्ह पॉयंट आसा, कितलेशे कार्बन डायऑक्सायड भायर सरलेलो आसता। तुमकां खबर हांगासर कितलेशे फॅक्टरी आसा पूण तेंचे ऑलरेडी रेड हितूनले ऑरेंज काडटा आनी आमची फॅक्टरी संजीवनी फॅक्टरी आमी शेतकार जे पोट भरता ऑक्सिजन दिता ती फॅक्टरी काडून तुमी रेड हितून घालता। कसलो कायदो म्हूण कळना तुमकां। हांगा कितें जाय, तुमकां पयशे जाय काय कितें जाय, काय शेतकारांक मारूंक सोदता। आज मायनूय बंद उडयली आनी आज कारखानोच बंद उडोवंक सोदता, पण आमी कारखानो केन्ना बंद उडोवंक दिवचो ना। पण आज सगळ्यांक शेतकार भाव उलो मारून आमी आज मिटींग आपयल्ली आसा। आज आमकां निर्णय म्हणटा फॅक्टरी चालू उरोंक जायी। आमचे लोक इल्ले आसात तेंचे आमकां दिसाक 300 रुपया पेमेंट दिवचो पडटा। आमी बोल्सांतले पयशे घालून तांकां जवळ उस्मानाबाद बीड त्या तालुक्यांतले आमकां घेवन आमी ऊस कटिंग करपाक हाडलेले आसा लोक आनी ते पावले आसा ऑलरेडी। तांकां आमकां पर डे 300 रुपया दिवचे पडटा आनी ते आमी खंयच्यान दिवपाचे असो प्रश्न आमचेर येयल्लो आसा। तेन्ना ही पूर्ण सरकारान जबाबदारी आयच्या आयज ही जबाबदारी घेवंक जाय। आमचे कडेन कोण तरी मनीस येवपाक जाय, त्या शिवाय आमी कशेंच हांगासरले हालपाचे ना। म्हणून आमचो पंचायतीच्या वतीन ह्या ऊस उत्पादक आसा पळय तांकां पूर्ण पाठिंबा आसा आनी आमी तेंच्या वांगडा गरज पडल्यार रस्त्यार सुद्दां देंवतले। आयज आमचो आमदारानूच तांकां सांगला आपलो सपोर्ट आसा आनी आमी आमदाराच्या सहकार्यान तांकां जाता तितलो सपोर्ट दिवन तांकांय बी आमी जाता तितली मदत करतले। कारण आयज सरकारान जाय जाल्यार ती फाल्यां चालू करूं येता शुगर फॅक्टरी म्हाजें मत आसा। जाल्यार सरकारान जर एफिडेवीट दिवपाचें, गोवा स्टेट पोल्युशन बोर्ड व्हडलें कितें मोठें हें जावना, गोवा स्टेट पोल्युशन बोर्डाक जर एफिडेवीट दिलें की तुमचे कितें नॉर्म्स आसा ते आमी 3 म्हयन्या भितर कंप्लीट करता, आमी फॅक्टरी चालू करता म्हणून, जाल्यार ती फॅक्टरी चालू करूं येता। हे फक्त सरकार आयज बारीक लोकांक त्रासान घालपाक सोदता तेन्ना हें जावपाक शकचें ना। सरकारान हातूंत भितर लक्ष घालपाक जाय। आमचे परीन जे कितें करपाक जाय हे आमी करतले। नरेंद्र सावयकरान म्हाका सांगलें की ते हर्षवर्धन मिनिस्टरा कडेन उलयल्ले आसात, तांचो अपॉइंटमेंट घेतिल्लो आसा आनी श्रीपाद भाऊकय तांणी ब्रीफ केल्ले आसा। श्रीपाद भाऊन आमचे फॅक्टरीचे एडमिनिस्ट्रेटर आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे अधिकारी हांकां जॉयंटली मिटींग घेवन थंय करतले। हर्षवर्धन हांचे चेंबरान भितर बसून आसा आनी तांचो अपॉइंटमेंट फिक्स जाल्लो आसा। एक 2-3 रिप्रेझेंटेटिव्ह पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो एक रिप्रेझेंटेटिव्ह आनी बाकीचे अशे 4-5 जावन ते गेल्ले आसात आनी श्रीपाद भाऊ तांकां थंय घेवन हर्षवर्धन हे सेंट्रल मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट जे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो अधिकार तांचे कडेन आसा तांची भेट घेवपा खातीर आयिल्ले आसात। म्हणजे तांचे कडेन हांव डिस्कशन करतालो, तो म्हणपालो की आपल्याक आतां उलोवपाक मेळना, आपूण भितर आसा। तांच्या म्हणण्या प्रमाणे हो सगळो युनिट जो कॉस्ट जातलो तो कांय प्रमाणात 60 ते 80 लाखां भितर आसा। कांय कंपनीज 60 आनी दुसरी कंपनीज 80 आनी प्रोक्युरमेंट जातलो जर जाय जाल्यार 8 विकांचो टायम लागता। 8 विकांचो टायम लागलो जर जाय जाल्यार ते इन्स्टॉलेशन जाता म्हणल्यार 3 म्हयने वतले। 8 वीक म्हणल्यारच आमचे 2 म्हयने गेले आनी ताच्या नंतर येवप आनी इन्स्टॉलेशन जावप हे आमच्या पोटान पडपाच्यो गोश्टी न्ही। तेन्ना भाडे तत्वाचेर जर युनिट मेळटा जाय जाल्यार ते घेवपाचे। जाल्यार ताका तो म्हणपालो आपूण आनी एक थोडे मिनटांनी आपली मिटींग जातकीर तुमचे कडेन उलयता, हांगच्यान कितें आउटकम येता तें पळोवया। आनी ताणें सांगलें की पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन अशे युनिट एखादे वेळ सहज उपलब्ध आसपाक शकतात, जेणे करून एक 8-10 दिसां भितर ते आपूण प्रोक्युअर करपाक शकता भाडे तत्वाचेर। परतकर तेजे कडेन हांव फोनाचेर आतां उलोवपाक प्रयत्न केलो, काल पयलीं ताका फोन लागतालो, आतां ताका फोन लागना, त्या खातीर हांवें आतां निर्णय घेतला पणजे वता आनी RCSाक मेळटा, आमचे कृषी मंत्री विजय सरदेसाय मेळटा आनी CMाक अपॉइंटमेंट घेता, मेळपाचोय प्रयत्न करता आनी हे सगळे तेंचे कडेन उलोवन परतून हांव 3-4 म्हणल्यार पावता आनी हेजो निर्णय घेता। कित्याक कोणाचेच फोन लागना म्हणल्यार ते कारणान कितें तरी सोल्युशन काडपाक जाय, कित्याक शेतकाराचो प्रश्न आसा। तेन्ना हांव तुमकां कितें TCPचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान कितें तांकां नोटीस बी धाडली कितें? हय नोटीस धाडली, पूण आजून आमकां तो दामू मोरजकर जो पर्यंत मेळना उलोवपाक तो पर्यंत हेजो कांय सोक्ष लागपा ना। नोटीस धाडले म्हणटा ते खंय धाडले, कोणा धाडले, कोणी धाडले, कशें धाडले? तुमचे प्रयत्न कितें आसतले फॅक्टरी तुमी बंद जावपाक दितले चालू उरता? ना फॅक्टरी चालू उरपा जाय तुमचें मत? हय शेतकारांक न्याय मेळटलो, न्याय मेळपा जाय रोखडोच आनी चड टायम काडपा ना, बेगीतल्या बेगीत निर्णय
आनी समज सरकार निर्णय घेना जाल्यार शेतकार निर्णय घेतलेच. तांकां खबर आसा कसो निर्णय घेवपाचो.